विसवा उपरांत तुमचे स्वागत। पळोवया फुडल्यो खबरो। सेगीत पडपी पावसान सोमारा सांजे सुमार 5 वरांचेर कुडका रोजरी इगर्जे लागीं दोंगराची माती कोसळ्ळी। सुमार 40 हांगासरल्या घरांक माती कोसळून हानी जावं येता। हातूंत सरकारान लक्ष घालचें म्हण मागणी थळाव्यांनी केल्या। आरडेक्स खातीर कुडकाच्यान विलियम रॉड्रिगीस। लँडस्लायड जाली आनी आमी पयलीं साकून 2012तल्यान हांव पंच तेन्नाच सांगता। आनी दुसरी गजाल आयज आमच्या कोर्टानूय केस आहा। हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता की आमच्या चर्ची पासून मागचे, कित्याक सकयल आमची 40 घरां आसा। जर ते आमकां ती कोर्टासान NOC पास जाली तेंचे घराची, जाल्यार 40 घरां लँडस्लायड जावन वयतली। सेकेंड सायड हें उरलें, झाड उरलां, तेंवूय पडपाचें आसा। आमदाराकूय फोन मारला, आमदारान फायर ब्रिगेड धाडलेली, पूण फायर ब्रिगेडीन पावसान कारणान तिका कटर तेंचे कडेन आसा, पूण ते वयर चोडोंक जायना जावन ती फायर ब्रिगेड परत गेली। पूण तो परत एकदां ती आनी एकदां जातलेंच, हितून दुबाव ना। तो व्हड गांवकार कुडका पंचायतीच्या अंडर रुजा सायबिणीच्या थंय पडलेलो आसा। कोणाक काय जावंक ना। राती फक्त एक इनोवा मातशी ती कळोंक ना, पावसान ती इनोवा ती मातशी डॅमेज जाली। रस्तो ब्लॉक जालो, रस्तो मातसो ब्लॉक जालो। ते आमी आतां रोखडीच आमी JCB हाडल्या आनी ती आमी पंचायतींत आमी JCB रोखडीच रोड ओपन केल्लो आसा।